धर्तरेर खंय जर सर्ग आसा जाल्यार तो हांगाच हांगाच आनी हांगाच. गोंयची तुस्त गोंयची तोखणाय करतलो जाल्यार हो जल्म पावचो ना. गोंया इतलो सोबीत सुंदर जमनीचो कुडको हे धर्तरेर आनीक खंय मेळतसो दिसना. ह्याच गोंयची तुस्त करपी तोखणाय करपी आयज आमी सवियत्तेची कविता शिकतले. कवितेचें नांव सोबीत आमचें गोंय. सोबीत आमचें गोंय, सुंदर आमचें गोंय. रसाळ फळांचें, पिकाळ मळांचें, लळीत कलांचें गोंय. झाड जर बरें रसरशीत जावन फुलां फळांनी भरतलें जाल्यार ताका कित्याची गरज आसता? हय, ताका पिकाळ मातयेची, उदकाची, सूर्यकिरणांची आनी कार्बन डायऑक्सायडाची गरज आसता. ह्यो सगळ्यो गरजो आमचें गोंय भागयता. देखून गोंयची भूंय पिकाळ आसून हांगाची फळां रसाळ आनी रुचीक आसात. तशेंच आमी सादे सुदे गोंयकार न्हय, तर आमी वेगवेगळ्या कलांनी नटलले गोंयकार. कोण गायन करपाक तर कोण वाजोवपाक, नाचपाक, खेळपाक, अभिनय करपाक संवसाराक फामाद जाल्यात. अशे तरेन आमचें गोंय सोबीत आसा, सुंदर आसा. माड माडयांचें, न्हंया दर्याचें, दुदा झऱ्यांचें गोंय. गोंयांत भितर सरपी दर एका मनशाक मान हालोवन खुशालकायेचो, उमेदीचो येवकार दिवंक उबे आशिल्ले वरी गोंयचें सैम माड माडयांनी नटलां. हें सैम पांचवेचार उरपा फाटलें गुपीत म्हळ्यार हांगाच्यो न्हंयो तशेंच खळखळपी झरे. तांतले तातून गोंयची सोबीतकाय वाडोवपी, मन भुलोवपी असो हो आमचो दूदसागर. तशेंच हें गोंय अरबी दर्याचे फाटीर बशिल्ल्यान हांगा व्हड दर्यादेग आसा. हाचो फायदो गोंयकारांक भरपूर जाता. तरेतरेचें नुस्तें आमची रूच वाडयताच. त्या भायर घे म्हण पर्यटक भोंवडेकार गोंयांत येवन गोंयची सैमीक सुंदरकाय लुटतात, गोंयच्या सैमाचो आनंद घेतात. फुलां फातयेचें, तांबडे मातयेचें, लोखणां शातयेचें गोंय. गोंयच्या सैमान वासाळ तशेंच रंगीत फुलां भरपूर. दर एका गोंयकाराच्या पोरसान कितलींशींच वासाळ फुलां आमकां पळोवपाक मेळटात. गोंयच्यो बायलो ह्या फुलांच्यो फातयो करून केंसांनी माळून आपणाची सोबीतकाय वाडयतात अशें म्हळ्यार अतिताय वा चड जावचें ना. तशेंच गोंयची माती तांबडी आसून पिकाळ आसून ते मातयेन लोखण हो धातू चड प्रमाणान मेळटा. देखून आमचें गोंय लोखणां शातयेचें अशें कवीक दिसता. पोरणे किर्तीचें, तरणे शक्तीचें
अमर स्फूर्तीचें गोंय. आमच्या गोंयचो इतिहास पळयल्यार अभिमानान आमचे हड्डे मुखार सरता. आमचो इतिहास सादो सुदो न्हय, तर तो कीर्त वा नांव मेळयल्लो इतिहास. कितल्याशाच राजवटींनी गोंयचेर राज्य केलें. ताचो परिणाम आयज लेगीत आमकां अणभवूंक मेळटा. जरी आमची कीर्त पोरणी आसली तरी आमची शक्त मात आयज लेगीत तरणी आसा, उमेदीची आसा. आमचे भितर आशिल्ली स्फूर्त, नेट वा उमेद अमर आसा, ना मरपी आसा. मेकळेपणाचें, मनीसपणाचें, सपन भांगराचें गोंय. सोबीत आमचें गोंय, सुंदर आमचें गोंय. आमचें गोंय आनी आमी गोंयकारां मेकळेपणान भरिल्लीं आसात, मेकळेपणान वाडिल्लीं आसात. सगळे तरेचे भेदभाव पयसावून सगळीं मायेमोगान मनीसपणान ह्या गोंयान जियेतात. अशेंच एकवटान जेवपाचें, उदरगत करपाचें आमचें गोंयकारांचें सपन चड मोलादीक वा भांगराचें आसा. आमचें गोंय सोबीत आसा, सुंदर आसा. भुरग्यांनो, हेच आमचें गोंयकारांचें भांगराचें सपन काळजान बाळगून आमी आमचें जिवीत फुलोवया, नवें करुया. देव बरें करूं.